Dusri Somurt, chapter 3. Israel og पातशायाचे जैत वता. मागीर आमी उत्तरेक गेले. बाशा गांवा वाटेन आनी ओग पातशाय एड्रय शाराशी. सगळ्या आपल्या मनशांक घेवन आमचे झुजूंक आयलो. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, ताका भिवू नाका. ताका ताच्या मनशांक आनी सगळो ताचो गांव तुमच्या हातांत सोडटा. सिहोन आमोरितांच्या पातशायाक हेजबोन थावन राज चलयतलो ताका केलाय तशेंच हाकाय कर. तर सर्वेस्परान ओग पातशायाक आनी ताचे पोरचेक आमच्या बलिश्ट हातांत सोडली आनी आमी सगळ्यांचो जीव काडलो. आमी सगळीं तांचीं शारां जिखून घेतलीं. एकूय उरलें ना, सगळीं म्हणून 7. आख्खोक आर्गोबाचो प्रांत, जंय बाशानाचो ओग पातशाय राज चलयतालो. हीं तांचीं शारां उंच दुर्गां, दारवंटे आनी हांकां आडांबे घालून कोटां पोरी गोट केल्लीं. पूण हांचे भायर दुर्गां विरेत खेडे गांव आसले. सगळो गांव आमी पाड केलो. दादल्यांक, बायलांक आनी भुरग्यांक मारून उडयलीं. हेजबोनाच्या पातशायाक केल्लें तेच परी तांचीं गोरवां, वासरां आनी वेलीं आनी गांव लुटलो. ह्या दोगांय आमोरीत पातशायासून जॉर्डन नदीचे उदेंतेक उरता तो गांव आर्नोन नदी थावन हेर्मोन दोंगर पर्यान आमी तांचे कडचो घेतलो. हेर्मोन दोंगराक सिदोनाचो लोक सिरियोन म्हणटात आनी आमोरीत लोक सेनीर म्हणटात. बाशानाच्या ओग पातशायाचो सगळो गांव आमी घेतलो. उंच मैदानार बांदलोलीं शारां, गिलियादाचे गांव आनी बाशानाचे उदेंते वाटेन सालेका आनी एद्रय शारां. ओग पातशाय रेफायमाचो निमाणो जावन आसलो. ताचो फोंड तांची चाल आसली त्या प्रमाणे सगळो फातराचो 4 हात रूंद आनी उणोसो 9 हात लांब. तो अजुनूय थंय आसा अमोनितांच्या राबा शारांत. ट्रांस जॉर्डनाची वांटणी करतात. गांव ताब्यांत घेतल्या उपरांत आरोवेर शाराचे उत्तरेक उरता तो गांव आर्नोन नदीशीन आनी गिलियादाचो दongri-ganv आनी बाकीचीं शारां हांवें रुबनाच्या आनी गादाच्या कुलाक दिवंक काडलीं. मानासेच्या ओद कुलाक उरलोलें गिलियाद आनी ओग पातशायाचो सगळो बाशानाचो गांव म्हणजे आर्गोबाचो आख्खो प्रांत. बाशान दुसऱ्या नांवान ताका रेफाय म्हणत. मानासेच्या कुलांतल्या 4 आख्खो आर्गोबाचो प्रांत म्हणजे बाशान जिखून घेतलो. गेशूर आनी माका हांची शीम पर्यान आनी त्या गांवांत ताणें आपलें नांव दिलें. आनी आयज लेगून तांकां जायराचे ग्राम म्हणटात. मानासेच्या कुलाच्या माकीराच्या दर एकल्या कुलाक हांवें गिलियाद दिलें आनी रुबन आनी गाद हांच्या कुलाक गिलियाद थावन आर्नोन पर्यान गांव दिले. नदीच्या माझा सुमाराक तांची दक्षिण शीम उरताली आनी उत्तरेक जाब्बोक नद हिचो एक भाग आमोनितांचे शीमेक. अस्तोमते वाटेन जॉर्डन नदीक तेंकताली. उत्तरेचे वाटेन गालिल्याच्या तळ्याक आनी मेल्लो दर्या पर्यान दक्षिणेक आनी पिस्गा दोंगर उदेंतीक. मोइजेसाचीं आनीक उपशामां. त्याच बरोबर हांवें तांकां ही शिकोवन दिली. सर्वेस्परान तुमकां हो जॉर्डनाचे उदेंतीक गांव दिला. आतां तुमच्या झुजारी लोकांक घेवन
इस्रायल पोरचे मुखार जॉर्दनाचे पलतडी वचात आनी गांव झुजून घेवंक तांकां आदार दियात. तुमची बायल भुरगीं आनी तुमची गोरवां वासरां हांगा तुमकां दिल्या त्या गांवांत दवरतल्यात. तुमचे कडेन जायतीं जनावरां आसात म्हूण जाणो. तुमच्या इस्रायल भावांक सर्वेस्पोर तांकां जॉर्दनाचे अस्तोमतेक दिता ते गांव तुमच्या ताब्यांत करूंक आदार दियात. हो वावर थाऱ्यार पडटोच आनी सगळें शांत जाल्या उपरांत तुमकां दिला त्या गांवांत तुमच्यान परत येवंक जातलें. मागीर हांवें जोशुआक सांगलें, सर्वेस्परान त्या दोगां पातशायांक सिहोन आनी ओग कितें केलां तें देखलाय. तशेंच तो तुमी वेतात त्या सगळ्या गांवांनी कोत्तलो. तांकां तुमी भिवू नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचे खातीर झुजतलो. त्या सोमोयार हांवें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा देवा, तुवें तुजें वोडपण आनी तुजी xokti तुज्या सेवकाक दाखोवंक सुरू केल्या. तुवें केलांय तसलीं विस्मितां कोत्तलो स्वर्गांत जावं संवसारांत आनीक देव ना. तर सर्वेस्परा जॉर्दन नदी पलतडी वचून म्हाका तो सुफोळ गांव पळोवन दी, ते सोबीत dongri-ganv आनी लेबनोनाचे दोंगर. पूण तुमच्या धर्मान सर्वेस्पोर म्हजेर रागार जालो आनी म्हजें आयकोच ना जालो. वयल्यान ताणें म्हाका म्हणलें, तितलें पुरो, ह्या विशीं म्हाका तुजी गजालूच नाका. वयर पिस्का दोंगराच्या माथ्यार वच आनी चारूय वाटेन नदर मार. उत्तर दक्षिण उदेंत आनी अस्तंत आनी दिसता तितलेंय बारकायेन पळय, कित्याक तूं जॉर्दना पलतडी पावचोच नाय. आनी पळयताय त्या प्रमाणे जोशुआक सारकी शिकोवण दी आनी ताका मजबूत कर, कित्याक तो पळयताय तो गांव आपल्या ताब्यांत करूंक परजेक वतलो. तर आमी बेत पियोर शारा सामकार गोलांत ठिकाण केलें. देवाचें उतर